सुधारित कामधेनू योजनेत आता 20 गायो मेरेन आस्पाव जातलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला। पयल्या 10 गायांक 90% अनुदान मेळटलें जाल्यार फुडल्या 10 गायांक 75% अनुदान मेळटलें। दूध शेतकऱ्यांक दुधाचें उत्पादन वाडोवपाक मजत करपाचो ह्या येवजणे फाटलो हेतू आसा म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलां। आरडीएक्स खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। सुधारित कामधेनू योजना ही 20 गायां खातीर डिक्लेअर करता। पयली 10 गायो ज्यो आसा ह्यो 90% सबसिडीचेर आमी दितले आनी मागीरच्यो 10 गायी ज्यो आसा ह्यो 75% सबसिडीचेर ह्यो सगळ्या जाणांक दितले। हे आयच्यान आमी डिक्लेअर करता जेणे करून ताजोय फायदो हो सगळ्या दुधकारांक जावचो आनीकूय बी तेंच्यांनी आपलें प्रोडक्शन वाडोवचें आनी खूब मोठ्या प्रमाणात। कारण एप्रॉक्सिमेटली जर तुमी पळयशात जाल्यार आमच्या दुधाची गरज गोंया खातीर म्हणजे फॉर द पीक सीजन ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार 4.5 लाखा पेक्षा चड आसा। आमी म्हणटा 2.5 लाख एवरेज बट ती 4.5 लाखाच्या पेक्षाय चड वयता। पण आमी प्रोडक्शन कितलें करता तर आमी प्रोडक्शन करता नॉट मोर दॅन 60,000 60,000च्या पेक्षा चड दूध आमच्या कडेन प्रोडक्शन जायना। म्हणजे केदो व्हडलो गॅप आहा तो पळयात। आनी 1-1.5 लाख सुद्दां जरी आमी दूध प्रोडक्शन करपाक शकले आसत जाल्यारूय तें पॉसिबल आसा, जेणे करून डेली बेसिसाचेर गोंयकारांचे पयशे गोंयची इकॉनॉमी जी भायर वता ती आमच्या गोंयकारांच्याच बळसान उरतले। हे पयशे आमकांच मेळटले, गोंयकारांक कोणाक तरी भाव भयणीक मेळटले। आनी दीस इज नॉट लेस अमावंट, दीस इज अ क्रोर्स ऑफ रुपीज पर डे। आमी जर बारीक तेजो विचार करीत, हांवें फक्त दुधाचोच विचार केला, हांवें तुजो दही लस्सी पनीर आनी ह्या गोश्टीचो विचारूच करूं ना, हांवें फक्त दूध सांगलां। म्हणून म्हटलं हांवें क्रोर्स ऑफ रुपीज हे डेली भायर वता पळय न्हू, तेजो विचार जर आमी थोडोसो आमी त्या खातीर बरेचशे फावटी प्रत्येक दूधकार म्हणजे हांवें म्हाजी डेरी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना 5-6 जाणां कडेन गेलो जाल्यार आमी कितें सांगता कुर्ल काय म्हणटा तो डेरीचो धंदो म्हणटा तो करपाचो ना कसो। अरे आमी हें सांगपाचें बंद करात, काडूनय न्ही थोडे कश्ट। कित्याक म्हाका 4 जाणांनी सांगलें तूं पिसावला काम पालो डेरी बिरी सुरू करूं नाका म्हणपालो, तरी आमी केली आनी अजुनूय बी 2014तल्यान आयज पर्यंत डेरी बरे भशेन चलता। आतां थोडीशी फायद्यान चलो, व्हडल्या फायद्यान चलना बट बारीकशा फायद्यान तरी चलता, बट सक्सेसफुली रन जाता गव्हर्मेंटाच्या कम्युनिटी डेरी कन्सेप्टांतल्यान। जेन्ना आदी आमची कामधेनू स्कीम आसली, खुबशे फार्मरांचे आसले की आमकां वाडून दिवचें आनी कितें मुख्यमंत्री अनावन्स करतलेच, ती सुद्दां आयज फंक्शन आसल्या कारणान मुख्यमंत्र्यान 2-3 दिसां भितर अनावन्स करपाक जाय, लोकांनी तेजी घेवपाक जाय। म्हणूनय ही त्रुटी करून आयज आमी सीएम आमचे हें करतले अनावन्स करतले। तेन्ना हांव मागतां सगळ्या शेतकाऱ्यांनी जास्तीत जास्त ह्या वेवसायाचेर भर दिवचो। त्यामुळे सगळ्यांकडे म्हजी विनंती आसा, हांवें आफूच आमची काल आमची मिटींग जाल्या आनी त्या मिटिंगेक हांवें हें सांगलां की डेरीचें सुद्दां कंप्युटरायजेशन बरे पद्दतीन जावपाक जाय। डेरीचे बँक अकाउंट्स आसा पळय ते इफेक्टीव आसपाक जाय, जेणे करून लोकां कडेन आनी शेतकाऱ्यां कडेन लक्षांत घेयात चड करून शेतकारी आमचे आसात पळय न्ही ती सहसा नोकरी सुद्दां अपेक्षीत धरनात, सहसा नोकरी सुद्दां अपेक्षीत धरनात। सांग्यार सारकेल्याक रिमण सारकेल्याक तुजे धारबांदोडे सारकेल्याक आनी त्यामुळे त्या लोकांचे उद्देश असो आसता आपूण आनी आपल्या फाटल्यान आपल्या भुरगो डेरी सांबाळटलो। आनी त्यामुळे तुमची भावी पिढी जी आसा पळय भुरगीं जी आसा पळय न्ही तांकां सुद्दां डेरी हातूंत करून घेयात।